20 वर्सां आदीं पळय जी चूक केली तांणी, 20 वर्सां उपरांत आतां पळय ते चुकीचें तांकां फारीकपण दिवचें पडलें. तुमी जें पातक कोत्ता पळय तें तुमकां केन्नाच सोडचें ना. जुजेन अशें म्हटलें, हांव सर्वेस्पराचें भें दवरतां आनी तांकां ताणें भायर काडलें. ताणें चिंतलें, भायर काडलें बरें आसा. त्या दिसा जुजांनी अशेंच चिंतलेलें, हेणी म्हाका भायर काडलो, तेंच आतां पुरो. भायर काडल्या उपरांत जुजेन कितें सांगलें तांकां? उरलेले आसा ते बोनकोणेन रावात, एकलोच घाराक येतलो. बेंजामिनाक हाडपाक तुमकां हांवें सांगलां न्हू? वय तुवें म्हटलां. जाल्यार आतां हांव अशें म्हणटा, एकलो बोनकोणेन आसतलो आनी उपरांत 9 जाण तुमी वसात. आतां मातशें तुमी ध्यान दियात. त्या दिसा जुजेन ह्या भाशेन तुमी 9 जाणां वसात आनी एकलो ह्या बोनकोणेन रावतलो अशें कित्याक म्हणलें काय? तो एकलो कोण नासलो, सिमांव. त्या दिसा जुजेन कित्याक सिमांवाक बोनकोणेन दवरलो आनी उरलेल्या 9 ताणें वसोंक दिलें? कारण जाणा तुमी? तो सिमांव खोटो मनीस. सिमांव तो घातकी आनी आवयस्वर 3 आनी 4 आमी तितून पळोवया तें मागीर पळोवचें. सिमांवाक तूं पळय, कशे भाशेन ते शेकेम प्रांतांत ताणें थंयसर रगत व्हांवयल्लें, कशें ताणें लोकांक थंयसर मारलेले. तो खोटो मनीस. जुजे हांगासर अशें म्हणटा, तुमी 9 जाण ते आतां घारा वसात. सिमांव हिंगाच आसतलो, तो बोनकोणेनूच आसतलो ह्या भाशेन ताणें कित्याक म्हटलें? जुजेक पळय सगळें खबर आसलां, कोणाचो वावर कसो आसा पळय तो, आनी सिमांवान पासून कितें वागला पळय तो जाणा आसलो. त्या दिसा सगळो प्लान तो सिमांवानूच केलो आसतलो. जुजेक कशें सतोवंक जाय पळय तें, कसो ताका त्या खोणींत घालचो म्हणून, हें कशें ताका मारचें, कशें ताका फोंडांत घालचो, हें सगळें सांगपी घोडयेक सिमांवच आसत. नाजाल्यार कित्याक काय तांकां सगळ्यांक सोडून फकत ताणें सिमांवाकूच थंयसर बोनकोणेन दवरलो. जेन्ना पळय सिमांव हे सगळे वावरान फुडें सरतालो, जुजेक पळय त्या फोंडांत घालचे विशयान आनी जुजेक मागीर थिंगा मारचे विशयान ताणेंच चोरी पावलां फुडें काडलोलीं. हें सगळें कामाचें पळय जें मूल्य म्हणटा पळय तें, आतां पळय ताजें सिमांव फारीकपण तें बोनकोणेन दिता. आतां आमी तें हांगासर वाजुया. आवयस्वर 19 अशें म्हणटा, जुजेन तांकां अशें म्हणलें, तुमी खरेपणी सत मनीस जाल्यार तुमचें मोदें एकलो ह्या बोनकोणेन बोन आसतलो आनी तुमचे गोरच्यांची बूक मारूंक तुमी जेवण घेवन वसात आनी तुमचे धाकट्या भावाक म्हयशी घेवन येयात. ताची परिक्षा आतां काबार जावंक ना. जुजेक पळय तांचे बाबतींत सगळें खबर आसा, कशें ताणें तांकां फटोवन तांकां सगळ्यांक ताका पळय कसो विकलोलो, कसो वावर केला तो. सिल्वराचे 20 सिक्क्या पासो तांकां विकून उडयलो. जाल्यार म्हज्या भावा बेंजामिना बरोबर ताणें कितें केलां आसतलें? घोडयेक ताणें ताकाय वय थिंगा विकला जायत. बेंजामीनचो जल्म म्हजेच आवय कडल्यान जाला. तुमी सत उलयताय काय? म्हजो भाव बेंजामीन सारको आसा काय? तो जिवीत आसा काय? म्हाका पळय कसो विकलोलो पळय ताकाय तुमी विकलो काय? ताका खबर जाय. हांचे बाबतींत आतां म्हाका खबर जाय. हे पळय उलयता पळय ते सत, हे उलयता पळय ते फट, आतां ती हांव खबर घेतलो. जरी हे लोक खरेंच तर बदलला जाल्यार, जरी हे लोक सत सांगतात जाल्यार, तेन्ना ते म्हजे सांगाता रावतले. तांचे सगळ्यांचो आदार हांव करतलो, हें तो आवडयतालो. सर्वेस्पर हेंच आवडयता, तूं सुदरचो, तो तुका सजा दिवपाक सोदिना. तुमचे भितर बदल पळोवन सर्वेस्पराक आनंद येता. हें हांवें तुमकां पयलींय सांगलां. एजिकेलाच्या पुस्तकांत अशें बरयलां. आतां आमी ताचें नियाळ करुया. एजिकेल आवयस्वर 18. 23 खोटो मनीस मरत जाल्यार तातूंत आनंद घेता अशें सर्वेस्पर थंयसर म्हणटा. मातशें तुमी आयकात. खोटो मनीस मरत जाल्यारूय ताच्या मरणांत म्हाका कितें खुशालकाय मेवता? सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळय, हांव ताजे लागीं आनंद जाता पळय, जो आपलो मार्गांतल्यान परतून सारको येता आनी तो जीव येतलो. खोटो मनीस तर मरत जाल्यार सर्वेस्पराक आनंद मेवन आयकतात काय? भावा भयणानो, पळय तुमी जी पातकां कोतात आनी तातूंत तुमी मरत जाल्यार सर्वेस्पराक तें प्रसन्न ना. एका बेबद्या भाशेन हिंगा थिंगा भोंवता भाशेन, एका घातकी चोरा भाशेन, एक वायट अस्तोरे भाशेन त्याच पातकान तूं मरत जाल्यार सर्वेस्पराक तें पसंद ना. एक फटकिरो मनीस कसो चेडवांच्या बरोबर फेवता पळय तसलो मनीस हो सेवेंत
खोट्या मनशा भाशेन तूं कामां करी जाल्यार तसल्या पातकी जिवितांत तूं मरो जाल्यार सर्वेस्पराक तें पसोवन ना. सर्वेस्पर आवंडयता तुजे भितर बदल जावचो. तो आवंडयता तुजें तारण जावचें. तो आशेता तूं तारण घेवचें आनी सर्वेस्परा पासत तुजें जिवीत सारचें. जुजे तांकां सोजा दिवंक सोदिनासलो. जुजे पळय तांकां कितें वायट करूंक सोदिनासलो तो फकत थंयसर हेंच आवंडयतालो तांचे भितर सुदोर जावप आनी तो बदलप. बेंजामीन जिवो आसावो तें खबर ना. ते सोत उलयता जाल्यार तेंवूय ताका खबर ना. तांचे भितर बदल येयला काय खबर ना. एका मनशान केन्ना बदल जाता पळय जेन्ना पळय तो पश्चाताप करता तेन्ना. जेन्ना आपल्याची चूक तो मानून घेता तेन्ना त्या मनशान बदल येता. तांचे भितर बदल येयला वो ना आतां पळोवया. आतां 22:42 तुमी तुमच्या घरच्यांची भूक मारच्या खातीर जेवण घेवन वचात. आनी तुमचे धाकटे भावाक म्हजेशी हाडात. ह्या भाशेन तुमी उलयता पळय तें सोत म्हणून गोमोन येतोलें आनी तुमकां हांव मारचो ना. तेन्ना तांणी तशेंच केलें. सर्वेस्पर तुजे लागीं हेंच आवंडयता. भावा भयणानो, सर्वेस्पर तुजे लागीं कितें आवंडयता? एकामेकाशी ताणें म्हणलें. खरेंच म्हणल्यार आमच्या भावाच्या विशयांत गुन्यांवकारी 20 वर्सां आदीं जुजेचे बरोबर आमी ज्या भाशेन वागल्या ताजी सोजा आयज आमी ती भोगतात. तो आमकोडे थिंगासोर विनंती कोत्तालो. तो आकांताक सांपडलो तरी आसतना आमी ताजें कांयच आयकोंक ना. ह्याच पासत आयच्या दिसा आमकां ह्याच भाशेचे आकांताक आमी सांपडल्या अशें म्हणून ते एकामेकाशी उलयताले. रुबेनान ताका अशें म्हणलें, हांवें तुमकां सांगलेलें न्हय तुमी ह्या भुरग्याक अपराधी जावचें न्हय. पूण तुमी म्हजें आयकोंक ना. आतां पळयात त्या भुरग्याचे आमचेर आतां कसले आकांत आयल्या ह्या भाशेन म्हणलें. आनी त्या पासत ह्या त्रासांतल्यान आतां आमी पासार जातात. त्या पासत त्या त्रासांतल्यान त्या पासत त्या टेन्शनान पासार जातात. त्या पासत तुमी थिंगासोन पासार जातात. तेन्ना तांकां सोजमणी मेवली. ते एकामेकाक पळयताले. आमी आतां दुसऱ्या देशांत आसात. आमी दुसऱ्या प्रांतांत आसात. आतां आमी आकांताक सांपडल्यात. असल्या घडयेंत आमी पासार जातात. दुखाचे परिस्थितींत पासार जातात. आमी जाकोबाचे पूत आमकां हे भाशेन हे बंदखणीन आसोंक जाय आसले काय? सिमांवाक कित्याक ते बंदखणीन रावचो पडटलो? जरी आमी बेंजामिनाक घेवन येना जाल्यार सिमांवाक हिंगासोन सोडूंक जावचें ना. बापूय जरी तर बेंजामिनाक धाडिना जाल्यार सिमांवाक वो हांगासर सोडचो ना. आतां हे कसले त्रास काय? अशें एकामेकाची तोंडां ते पळयताले. आमी पळय जी चूक केल्या ती आयज आमकां ती सोजा मेळटा. त्या दिसा जुजे आमकोडें कितलोच तो रोडोन विनंती करतालो, म्हजो भावानो, म्हजें आयकात. हांव बेदी न्हय. हांव तुमचे बाबतींत बापायक थिंगासर कंप्लेन दिवंक येवंक ना. ह्या भाशेन तो रोडोन विनंती करी. पूण आमी निबर काळजाचे जाल्ले. खोटे मनीस भाशेन आमी वागले. रुबेन म्हणटालो पळय त्या भुरग्याचो अपराधी तुमी जावचे न्हय. तो अशें म्हणटालो पूण आमीच थिंगा तो सांगता तें आयकोंकूच ना. आमच्याच पातकांची सोजा आमी भोगतांव. 20 वर्सां आदीं पळय तांणी चूक केल्ली पळय ती आतां ते उगडास कोत्तात आनी पश्चाताप कोत्तात. भावा भयणानो, चोतरान आयकात. जुजे तांचे भितर हेंच तो पळोवंक सोदतालो. सर्वेस्पर तुमचे भितरूय हेंच पळोवंक सोदता. घडयेक तुमी आयज प्रॉब्लमान आसत, कोश्टांत तुमी आसत, पयशांचे बाबतींत तुमी त्रासान आसत, घडयेक तुमी थिंगासर दुयेंत आसत. पूण सर्वेस्पर हें सगलो आकांत तुमचेर तो घालूंक सोदिना. ह्या कठीण परिस्थितींतल्यान, ह्या त्रासांतल्यान, ह्या दुयेंसांतल्यान, ह्या सगल्या त्रासांतल्यान जरी तुमी तुमची चूक मानून घेवन सर्वेस्पराशी येयत, तो तुमकां बेसांव दिवच्या खातीर त्या पासत हें सगलें व्हरोंक तो परवानगी दिता. सर्वेस्पर तुजो मोग कोता. तो तुका त्रासान घालूंक सोदिना. तुमी थिंगासर दुयेंत आसत ओ तुमी फायनान्शियल प्रॉब्लमान वसत हें तो आवडना. तो तुमकां बेसांवांनी भरूंक सोदता.
पळयात हांवें म्हज्या आतांचेर तुमकां पिंतारून दवरलेलीं आसात. तुजी आवय बापूय तुका विसरत पूण हांव तुका कदींच विसरचो ना. तो तुका दुखान आनी त्रासान पळोवंक सोदिना पूण थंयसर तो तुका बेसांवांनी भरूंक सोदता. सर्वेस्पर तुका दिवंक सोदिना. तो तुका बेसांवांनी भरूंक सोदता. म्हज्या भावांनो, म्हज्या भयणांनो, आयज तुजे कसलेय प्रॉब्लेम जायत, आयज ज्या आकांतांतल्यान तूं पासार जाताय, आयज जे तुमी दुखान आसात, आयज जे पळय तुमकां ओकमान पडला पळय तें सगलें कारण फाटल्या जिवितांत जे चूक केल्या, फाटल्या जिवितांत जे तुमी पातक केला, ते सगल्याचे पळय सजा जावन आयज तुमकां दुखान आसात. तूं पयलो बरोच पियेतालोय पळय त्या पासून तुजी भलायकी आतां ती बिगडल्या. हें तूं मानून घे आनी सर्वेस्परा लागीं यो. तूं सोरो पिवन वायट कामां करून सगळे पयशे तुवें इबाडले आनी भुरग्यांची आनी बायलेची देखभाल करूंक ना. असल्या वायट परिस्थितींत सर्वेस्परा लागीं येवप म्हणल्यार एकदम बरें. म्हज्या बापा, हांवें पयशांचे बाबतींत सावधानीन चलोंक जाय आसलो. सारकी जबाबदारी घेवन म्हज्या भुरग्यांची आनी बायलेची हांवें थंयसर कुयदाद घेवंक जाय आसली. पूण म्हज्या सोयऱ्यांक लागून म्हाका जाय त्या भाशेन हांवें केलें आनी तांचो घात घेतलो. ह्या भाशेन तुजी चूक मानून सर्वेस्पराशी यो. तूं शिकता पळय त्या वेळार बऱ्या भाशेन तूं शिकोन थंयसर तुवें ते परिक्षा बरोवंक जाय आसली पूण तूं इश्टा सांगाता भोंवत रावलोय. तांच्या सांगाता रावन तुवें जायतें वायट केलें. तुजें जिवीत आतां पळय थिंगासर विबाड केलें आनी आतां तुजी दशा वायट जाल्या. तूं आतां फकत घरांत बेकार बसलाय. आवय बापाय पासत एक वजें तूं जालाय. आतां तरी ह्या परिस्थितीन तुजी चूक तूं मानून घे, बरें जातलें. हे खोटे मनीस 20 वर्सां आदीं पळय फटकी रे, 20 वर्सां आदीं. पूण आयच्या दिसा हे खोटे, हे घातकी मनीस आतां पश्चाताप करता. तांचे ते आकांत येयला म्हणून आतां ते सुदरता. ह्या कठीण परिस्थितीन आनी ह्या त्रासाचे मोदें आतां तांचे भितर बदल येयलो आनी ते आतां पश्चाताप करूंक आतां पळयात म्हजे भाव भयणांनो, तुजें कसलेंय ते प्रॉब्लेम आसत आनी त्या पासत तूं आतां भियेल्लो आसाय. पळय तुजें जें आतां फायनान्शियल प्रॉब्लेम तूं आतां कितें खंय शेणलेलो आसाय पळय तुजें तें बेकारपण जें आसा वो घोडेक तुजें कसलेंय तें प्रॉब्लेम जायत. आयज तूं तुजी चूक मानीत जाल्यार तें बरें जातलें. 20 वर्सां आदीं पळय जें कितें केलें तें आतां उगडास कोत्ता. सर्वेस्परी अशेंच तुका उगडास कोत्ता. आनी तूं आवडयताय तुजो एक बरो फुडार जावचो आनी सर्वेस्पराक आनंद दीत जाल्यार तूं अशें चिंताय. आनी सर्वेस्पर तुजी सगल्यो चुकी पुक्षूंक म्हणून जुजेच्या भावांनी पळय जी चूक केल्ली पळय ती एक एक तांकां आतां उगडास येत आसलो. त्या दिसा पळय ती आमी चूक केली बी ताची सजा आतां आमी भोगतात. येस भावा भयणांनो, सर्वेस्पर तुजे लागीं आतां सारको उलयता. त्या दिसा पळय तें चूक आनी ती पातक केलाय. त्या दिसा पळय त्या वेळाचेर तुवें ती चूक आनी पातक केला पळय आतां ह्याच वेळाचेर तुका सारको आदार नासलो केलो. भीक मागता तसो तूं जालाय आनी तूं त्रासान पडलाय आनी पयशाच्या बाबतींनी त्रासान आसाय. हें तूं उगडास दवर. तुवें पश्चाताप करूंक जावो. सर्वेस्पराचे पांयशी येवन तुवें पश्चाताप करूंक जाय. हें सोंत सोमया. आयज हांव हे परिस्थितीन पावला ताचें हेंच कारण म्हाका बरें पोजिशन, बरे सुवातेचेर आसोंक जाय आसलो. म्हजी फामील पासून एका बऱ्या पोजिशनाचेर ती आसोंक जाय आसली. म्हजी सेवा आनी म्हजी सोबा ती आनीक मुखार ती सारकी मुखार वचून ती बेसांवान भरोंक जाय आसली. पूण आयज म्हाका गोमोन आयलें. म्हजे पे रॉंग पावलां मारल्या म्हणून हांवें चूक केल्या पळय त्या पासत हांव सारको सोकला पडलोलो आसा. म्हजें आतां सगळेंच साणलें आनी आतां हांव एक आदार नासलो कसो जियेता. म्हाका तूं बक्षी अशें म्हणून तूं पश्चाताप करीत तेन्ना सर्वेस्पर कितें करतलो तुमी जाणा. आतां पळया, रुबेनान तांकां म्हणलेलें पळय ह्या भुरग्याचे अपराधी तुमी जावचे न्हू म्हूण. आतां तुमी आयकोंक ना. आतां पळयात ह्या भुरग्याचे ताच्या रोगताचो आतां हिशोब दिवचो पडलो. जुजेचे आनी तांची ती भाशा थिंगा भाशांतर बरोबर चलताली. ह्या पासत तांकां गमोंक ना कितें तो तांची भाशा समजतालो म्हूण. जे ते उलयताले पळय ते जुजे तें आयकोतालो. ते पळय जे पश्चाताप करताले तांचे भितर तो बदल येयलो. जुजे पळयतालो
आनी आयज सोरेस्पोराचे उपस्थितीन तूं तुजे दिमेर येवन पश्चाताप करून सोर्वेस्पोरा लागीं बोगसोणें मागीत जाल्यार तो तुका बोगशितलो. जुजे हें पळयतालो. ताणें कितें केलें तुमी जाणाव? तांचे पे उलोवप थिंगासोर एकलो भाशांतर करतालो, पूण ताका इजिप्टाची भाशा पासून तो बरो उलयतालो. ह्या पासून भावांक सजमीकाय मेळोंक ना पळय, तो तें उलयता पळय तो जाणा म्हणून तांचे लागच्यान पयस वचोन तो थंयचो रडोंक लागलो. ते आपल्याची पातोक थिंगा वळखताले आनी मानून घेताले आनी त्या पासत आमकां ही सजा भोगची पडली. आमी जुजेक जायते त्रास दिल्या त्या पासत ह्या आकांताक सांपडल्या. आमचे पातकांक लागून आमी हांगा पावल्या. ह्या भाशेन जेन्ना ते पश्चाताप करताले पळय, जुजेक थिंगा सोंसूंक जावंक ना आनी मागीर लागीं वचोन तो रडलो. ताचें कारण कितें जाणा, ताणें तांच्या भावा भितर एक बदल तांणी पळयलो. स्वताचें तें पश्चाताप ताणें ताच्या भावा मदें आतां ताणें देखलें. दर एक फावटी एग्जामीन फेल जाता पळय तो भुरगो, आपल्याच्या बापाचें तो आयकोन बरे मार्क्स तो घेतल्या उपरांत आनी आपल्याच्या बापायक तो मागीर रिपोर्ट कार्ड दाखयता, तेन्ना त्या बापायच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतलीं. म्हजो भुरगो पास जालो. म्हज्या भुरग्यान आपल्याची चूक मानून घेतली, बरे भाशेन शिकलो, बरे मार्क्सान पास जालो म्हणून ताची दुकां व्हांवतलीं. भावानो, भयणानो, त्या दिसा जुजे रडलो पळय ताचें कारण तुमी जाणो काय? म्हज्या भावांनी आपल्याची चूक मानून घेतली. ताच्या जिवितांत हें खुशालकाय. तुमी तुमच्या पातकां विशीं आयज सोर्वेस्पोराच्या आजीरपणान तुमी तो मानून घेत जाल्यार सोर्वेस्पोर आनंदीत जातलो. ताच्या दोळ्यांतल्यान खुशालकायची दुकां व्हांवतलीं. म्हज्या भुरग्याचे भितर बदल जाला. म्हजे दुयेचे भितर बदल जाल्लो आसा. पळयत पुस्तक म्हणटा पळय, जेन्ना कोण मनीस पळय आपल्याचें मन बदलता पळय तें ताचे कडेन आनी व्हडती खुशालकाय. जेन्ना पातकी मनीस आपल्याचें मन बदलूंक सोदता, तांचे पसत स्वर्ग आनंदीत जाता, स्वर्ग सारको आनंदान भरता. त्या दिसा तुज्याच्या दोळ्यांतल्यान तें दुकां पळय, ते दुकाक लागून ती भायर सरोंक ना, खुशालकायन सोदता. म्हाका पळय घात करून ताणें म्हाका विकलोलो, आयज ते पळय पश्चाताप करता. ताणें म्हाजो घात घेतलोलो, आयज ते पश्चाताप करतात. ताणें म्हाका कितलेच त्रास दिल्ले, पळय आयज ते पश्चाताप करतात. हाजे कितें व्हरतां कितें जाय? आयकात म्हज्या भावा भयणानो, जरी तर तुमी पश्चाताप करीत जाल्यार सर्वेस्पर आनंदीत जाता. ल्हानपणींतल्यान आयज पासून आपल्याक जाय ते भाशेन तो जियेतालो, पूण आयज तो पश्चाताप करता. म्हजी धूव आपल्याक जाय त्या भाशेन जियेताली, पूण आयज पळय तें थिंगासोर पश्चाताप करता. सकाळचे सांजे म्हणल्यार थिंगासोर ते पातकी कामां करताले, पूण आयज तीं पश्चाताप करतात. हाजे कितें व्हरता आनी कितें जाय? आपल्याची चूक मानून पूत जेन्ना पश्चाताप करून घरा येता तेन्ना त्या बापायन तेन्ना कितें केलें ताका पयस करूंक ना, जाल्यार ताणें कितें केलें? धांवोन तो आपल्या पुताशी वेता आनी तो आपल्याच्या पुताक थिंगासोर किस घेता. आयज पासून सर्वेस्पोर धांवोन तो येता. तुकाय तो किस करूंक सोदता, तुकाय तो वेंग मारूंक सोदता आनी तुज्या पासत जीं बेसांवां ताणें थंयसर दवरलेलीं आसा तें तुका तो दिवंक सोदता. आयक म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी, जरी तर तूं बोगसोणें मागीत जाल्यार सर्वेस्पोर तुका बोगशितलो, तुका बेसांवांनी भरतलो. आपल्याची चूक मानून तूं सर्वेस्पोरा कडेन बोगसोणें माग. ह्या वेळाचेर तूं तयार आसाय काय? तयार आसाय जाल्यार म्हजें सांगाता आतां मागणें कर. पवित्र सर्वेस्परा बापा, तुज्या उतरां वरवीं तूं आमचे लागीं सगळ्यांक उलयल्लो आसाय. जाय तें तुवें आमकां आयज तुवें आमकां कळीत केलां. आमचे आत्मीक जिविता पासत जें गरज, आमच्या फुडारा पासत, आमच्या फामिली पासत, आमच्या भुरग्यां पासत जें गरज, जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें तुवें आमकां सगळें सांगलाय. सगळें सारकें करता म्हूण तुका दिन वाचता हांव. जरी तर आमी परिक्षेंतल्यान पासार जायना जाल्यार आमी पवित्र जावचीं नान. जरी आमी तर पवित्र जायना जाल्यार आमी स्वर्गार पासून वयचीं नान, तुजेशी आमी पावचीं नान. जीं आयज बापा उतर आयकोन पश्चाताप करता, जीं आपल्याची चूक मानून घेता, जे लोक ह्या वेळाचेर तुजे लागीं बोगसोणें मागता तीं आनी ती तांचे भितर बदल आशेता,
आनी ही आपली पातकां मानून घेतात, पश्चाताप करतात, एक बदल ती आवडेतात. तूं तांकां बोगसोणें दी आनी जरी तर ते पवित्रपणान जिवीत सारीत जाल्यार तूं तांकां खरेंच तूं बक्षितलोय. तूं तांकां बेसांवान भरूंक सारको तयार आसाय. म्हज्या बापा, आमचें जिवीत तूं सुदार म्हज्या बापा. मागणें कोत्ता पळय त्या सगळ्या लोकांक तूं हात लाय. जे 10 भावांनी ज्या भाशेन पश्चाताप केलो, जुजेचे 10 भावांनी थिंगासोर पश्चाताप केलो, जुजे पळय तेंच आवडेतालो. तो ताचीच वाट पळयतालो. तो तांचे भितर एक बदल पळोवंक सोदतालो. आनी आयज पळय जे लोक पश्चाताप करता पळय तांकां पळोवन तूं ह्या भाशेन तूं म्हणटाय, ह्या दिसाचोय हांव वाट पळयतालो. तुजे भितर बदल जावप पळय, तूं पश्चाताप करप, हेंच हांव थिंगासोर वाट पळयतालो. हातूंत तुका बरो आनंद मेळटलो बापा. आनी भरपूर आशीश तूं देंवयतलोय. आनी तांकां सगळे बेसांवांनी तूं थिंगा बोदतलोय. जें तीं मागतात पळय, तें आवडेता तांचें कितें व्हरतें तूं तांकां दितलोय. जीं कोण तुजेर बावार दवरतात, पश्चाताप करतात, तांचेर तूं तुजो बेसांव देंवय. तुजो मोग जाणा जावपाक तांकां कुरपा दी. आमचे मागणेचो जबाब दी आनी वेग्यानूच बरे दीस पळोवच्याक आमकां तूं आदार कर. सगल्यांचें मागणें तूं मानून घे. तूं तांकां आदार दी. सैतानाच्या ब्लॅकमेलान आमकां तूं सुटका दी आनी सगल्यांक आमकां शिडकावणी दी. तुज्या भुरग्यां भाशेन आमी जियोंच्याक तूं आमचेर ते कुरपा देंवय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.